गोंयच्या मुक्तिझुजाचेर कादंबरी बरोवची अशें कित्याक दिसलें? 2008त हांव मनोहर हिरबाज सरदेसायचे ते दोनी खंड वाचतालो इतिहासावेले आनी तेन्ना वाचता वाचता म्हाका अशें लक्षांत आयलें की फक्त स्वतंत्र सैनिकाचेच हातूंत योगदान ना. जे इतिहासांत आमकां मेळना तांची कुटुंबां, तांचो त्याग, तांणी भोगिल्ले ते तळमळे, वटवटे, तगमग, तडफड ही इतिहासांत खंयच नोंद जायना. आयलेच जाल्यार खंय तरी हेवटेन तेवटेन मातशें अशें. म्हणटा हें दाखोवपाची गरज आसा. कारण तांचोय तितलोच मोलाचो वांटो आसता तातूंत. जितलो हांचो आसा तितलोच तोय तांचोय वांटो आसा. आनी तें लोकां मुखार हाडप, वाचप्या मुखार हाडप ही म्हजी मोख आशिल्ली. देखून हांवें मुद्दाम तें दाखोवपाचो यत्न हे भुंयपूत कादंबरींतल्यान केला. तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे तुमच्या भुंयपूत कादंबरींतल्यान पयलेच खेपेक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या घरच्यांनी कितें भोगलां स्वातंत्र्य चळवळींत किंवा मुक्ती चळवळींत तें खूब प्राकर्शान तुमच्या साहित्याचे वरवीं ह्या कादंबरींतल्यान आयलां. ही कादंबरी रचपा खातीर जो अभ्यास करपाक जाय आशिल्लो, रिसर्च जो गरजेचो आशिल्लो, तो कसो केलो? हांवें पयल्या पुस्तक वाचिल्लीं आशिल्लीं गोंय मुक्तिझुजाच्या फाटभुंयेर जायतीं वाचिल्लीं. तातूंतली कांय आनी तो कोविडाचो काळ म्हणटकच पुस्तक तशी सोंपेपणान मेळपूय कठीण आशिल्ली. तरी हांवें हेवटेन तेवटेन ती मेळयली पुस्तकां आनी ती वाचली परत एक फावट. काही नोट काडून घेतले. परत कोविडाची काळ आशिल्ले निमित्त ती फिल्ड वर्क करप गरजेचें आशिल्लें. स्वतंत्र सैनीक ज्या वाटेवयल्यान गेला त्या वाटेर ती वाट पळोवपाची, ते भोगपाचें, पळोवपाचें आनी तो काळ तो नदरे मुखार हाडप आनी तोय अनुभुती घेवप आनी तें वातावरण पळोवप तेंय गरजेचें आशिल्लें. कांय जाणांक मेळपाचें गरजेचें आशिल्लें वचून. पण हांवें तें कशें तरी तातूंतल्यान सगळे कोविडाचे नेम पाळून ते मॅनेज केले आनी हांवें ती संशोधन केलें आनी निमाणे कडेन ती कादंबरी बरयली. आनी म्हाका दिसता तुमी बरेचशा लोकांकय मेळ्ळे ह्या संदर्भांत, खास करून काणकोणचो जो शिमे वाठार आसा गोंय आनी कर्नाटक हाचे मदलो, थंयच्याय बी बरेचशा लोकांक तुमी मेळ्ळ्यात.